बार्देस बाजारचे जे सभासद आहात जावं भागदार आहात तेंच्यांनी हो कॉल दिला म्हणून तेंचे कितें तरी एक्सपेक्टेशन आसा हो बार्देस बाजार ही बरी संस्था आहा ती वयर येवपाक जाय. ही बार्देस बाजाराची कामां आहा जे मॉल जाता म्हणून ते आयज 20-25 वर्सां जाली ते मार्गी लागपाक जाय हेची लोकांची खुबशी इच्छा आहा आनी ती भागधारकांची जी इच्छा आहा ती आमी फुलफील करपाक सगळे पॅनल आहा ते आमी विश्वासान प्रयत्न करतले. तांकां खूब उमेद जाली आमकां मत दिवन आमचे संचालक निवडून हाडूंक मेळटले म्हणून आनी त्या खातीर तेंच्यांनी खूब असो प्रतिसाद दिलो. त्या बद्दल सगळ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करता. आणि जे डायरेक्टर निवडून येयला त्या सगळ्यांनी एकमतान एकमेका करू सहाय्य अवे धरू सुपंथ म्हणटात त्या प्रमाणे सगळ्यांनी वागून हो ह्या बार्देस बाजाराचो उत्कर्ष विकास करचो. आयज पयलीं म्हणजे सगळ्या शेअर होल्डरांचे आनी सगळ्या समर्थकांचे मना काळजांसून खूब खूब आभार. अशे 35 वर्सान म्हटलें जाता हे 36 इयर ऑफ बार्देस बाजारांत 35 वर्सान पयले फावट इलेक्शन जालें आनी ते आमचे जे पॅनल घातलेले सहकार नवजीवन पॅनल हे पूर्णपणे इच एंड एवरी कॅन्डिडेट ऑफ द पॅनल आयज जैतिवंत जाला. म्हापसान ज्या प्रमाण आमची लोकां पर्यंत पावपाक जाय ते आमी पावले ना. वोटींग हांवें पळयलें 2 बुथांचेर म्हापशेचेच वोटींग 200-400 सुमार जालें. भायर 113 जाले. ते 113 हांवें जेन्ना म्हाजें पळयलें तेन्ना 64 सुमार म्हाका पडली. पण हांगा म्हापशान जेन्ना आमचो मुवमेंट जालो ना होच तेजो कारण आसूं येता अशें म्हाजें मत. ना जाल्यार समज खंय जर कितें केलां जाल्यार कोणी सांगपाक जालें बाबा तुमी हे कितें तरी बुडयला खाल्ला गेला म्हणून तेंय जायना. तशें रोडमॅप तयार करपाक जाय तो तयार करूं आनी त्या अनुसार मार्गक्रमण करूं. आतां हांवें म्हाज्या सारक्या कार्यकर्त्यांनी तुमच्या सारक्या कार्यकर्त्यांनी जे कार्य केलें अजून आमी हात आमचे स्वच्छ दवरले म्हणून हो पाठिंबो आमकां मेळ्ळा लोकांचो आनी लोकांचो आशिर्वाद मेळ्ळा. तर ह्या बुनयादीचेर फुडें या. हेवे दावे आमच्या मदीं कसलेच नासतले आनी कोणी जर काही पिली चोचपाचो प्रयत्न केलो तर त्या उपक्रमाक नवनिर्वाचित पैकी कोणी पाठिंबो तांकां दिवचो ना प्रतिसाद दिवचो ना ही माझी खात्री आसा. बार्देस बाजारची निर्मिती उत्पत्ती तेचे भवितव्य तेचो प्रोग्रेस करता आसतना हांवें सगळ्यांक अशें जवळून पळयलें. एक म्हजें भाग्य तें की हे मोठें सहकार्य म्हाका सगळ्या कार्यकर्त्यांनी दिलें क्षेत्रांतल्या ह्या कर्मचाऱ्यांनी दिलें